Sorvesmora pagana, sogliamo ciano, Eva Kayondora, Ulasani, Sorvesmora pagana, sogliamo ciano, Eva Kayondora, Sorvesmora Zefakora, Anunatachi Bhaktikora, Sogitagavu Mitosora, Sotosania Eva Buddha, Ulasani, Sorvesmora Quakana, sogliamo ciano, Eva Kayondora. Aici misandami Sharmilo Po I Gomez आपलो वाढदीस समोर उमता तर शार्मिलोचेर देवाचो शुभ आशिर्वाद हे मिसा भेटींतल्यान पडूंक ताची पासत मागुया. तशेंच वाढदीस समोर उमतेली लॅनी जोझफ आनी लॉरी लॉपेज ही आपणा खातीर मागूंक लायतात. तर तांचे सगळ्यांचेर देवान भरपूर शुभ आशिर्वाद घालूंक मागुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, आपलो भौशीक वावर करतना जेजून जायत्या जाणांक आपणा फाटल्यान येवंक उलो मारलो. सोबार जाणांनी ताच्या उल्याक उदारपणाचो जबाब दिवन सगळें सांडून ताचो पाटलाव केलो. आयजूय जेजू मनशांक आपयता. ह्या गवळीक वर्साचो तशेंच आयच्या सेवा धर्माचो विशय जेजू फाटल्यान वचपाच्या आमच्या आपोवण्याचो आमकां उगडास करता. जेजूच्या पावलांनी पावल घालून आनी ताच्या उल्याक उदारपणान जबाब दिवन ताची खोरी आनी नीज पाटलावदारां जावंक आयचे मिसाचे भेटेंत देवाचो आदार मागुया. तशेंच आयज आमी पेद्रूचे दोमडेक भेटयलेलो आयतार पाळटाव. पेद्रूची दोमडी आमकां सामान्य पवित्र सभेच्या गरजां पासत आसलोल्या पाप सायबाच्या हुस्क्याचो उगडास करता आनी ह्यो गरजो साकार करूंक आमचें सहभागिलीपण मागता. ह्याय वावराक आमी उदारपणान दोमदान दिवंक आमकां एक आयतें काळीज मोन मागुया. ही मिसाची भेट आमकां फळांत एक सांगूंक आमी ओस्कोत म्हूण ओळखुया आनी ओस्कोताय ना जालेली चुकी भोगसूंक देवाची काकुतीक उलो मारूया. हांव पत्की सर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या विचारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भगवान सदांच सांगवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पोदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्त्याच्या जिविताक पळोवं. आमेन. Soria,
tutto, sognaga tutto. Mój manevar, usoni, ani shanti prachai shak sonsari, sorves parate mahasoni janaya, sorgo vedate baba. Ami duka namaskar kortam, ami duka vivastam, तुझ्या दोन वैभवापासून आम्ही तुका वागता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकट्याच पुत्रा, सोम्या देवा, देवाची शिली, तू संसाराचे पाप काढाय. आमची कातूतो, तू बाबाच्या उजव्यात पोचलाय. आमचे मागणे ऐकून घे, ती त्या पवित्रात्म्या सांगाती. देव बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता, ek nos tu povi, ek nos tu ismo, ek nos tu monismo. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, तुझी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयल्यान. खोटेपणाच्या काळोखान आमकां बुडूंक दिवूं नाका. बगर तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमकां सदां जिये शिकोव. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता हा उदेशी. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता. ससनाच्या ससना. Amen. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान एलिजाक म्हटलें, आबेल मोहाला गांवच्या साफोलाच्या पुता एलिझेबाक तुजे सुवातेर प्रवादी कसो तूं मागतलोय. म्हणटोच तो थंयचो भायर सरून गेलो आनी साफाताच्या पुताक एलिझेव ताका मेळ्ळो. ओ बारा बैलांची जोतां घेवन शेतान तास घालतालो आनी 12 जोत ताणें दवरलेलें. एलिझा ताचेशी गेलो आनी आपलें नेस्पा आवारून ताचेर उडयलें. तेन्ना आपले जोत सोडून एलिझा फाटल्यान गेलो. ताणें म्हटलें, पयलीं म्हज्या बापायचो आनी आवयचो उमांव घेवन म्हाका घेवन दी, उपरांत हांव तुजे फाटल्यान येतां. एलिझान जाबाब दिलो, वचून यो, हांव तुका कितें केलां? एलिझेव ताजे फाटल्यान वेतालो. तो परतो आयलो आनी बैलांची जोडी घेवन ताणें ताका मारलें. जूं घेवन ताचें मांस रांदलें आनी आपल्या मनशांक दिलें आनी ताणें तें केलें. उपरांत तो उठलो आनी एलिझा फाटल्यान गेलो आनी ताची सेवा करूंक लागलो. देवाचें उतर हें. देवाचें उडकार. आमचो जाबाब जातलो, सर्वेस्परा तूंच म्हजें जाय गावून जातलो.
मुगे देवा हांव तुका शेरोन आयतां. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा तूंच म्हजें दोन गिरेस्तकाय, तुजे शिवाय आनीक कांयच म्हाका ना. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजोणें तुजेच आदीं राखून दवरलां. जबाब. सर्वेस्पोर म्हाका बूद दिता, देखून हांव ताका दिनवासतां. रातच्या पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हजो उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच आलो ना. जबाब. देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो वतमो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्तकायेन सूस जातली, कित्याक तूं म्हजें वतमो मेल्ल्या मोदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वासी भोगताक फोंडान उरोवंक दिवचो नाय. जबाब. तूं म्हाका जिविताची बाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बत्ती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब. बागीवोन पावलून गालियेस्कारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, आमी स्वतंत्र जावचे खातीर क्रिस्तान आमकां सोडून स्वतंत्र केल्यांत. गोठ रावात आनी नव्यान गुलामपणाचें झू तुमचेर घेयनाकात. भावां भयणीनो, स्वतंत्र जावंक तुमकां आपयल्यांत, पूण स्वतंत्रतायेच्या निबान कुडीच्यो कुशो पाळी नाकात. बोगोर एकामेकाची सेवा करात. आकी समूर्त एकाच उतरान आटापल्या. तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचोय कर. कित्याक एकामेकाक घांस मारून काशात जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच करतल्यात. सांगता तें हें, आत्म्या पोरमोणे चलात आनी कुडी मासाच्यो कुशो पाळू नाकात. कुडीच्यो कुशो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो कुशो कुडीचेर आड वेता. त्यो एकामेकाचेर झुजता देखून तुमकां जाय तें करूंक तुमच्यान जायना. आत्मो तुमकां चलयता जाल्यार तुमी समृद्धीकाल नात. देवाचें उतोरें. ओडुका सगळीं उबी रावन आमी उद्गाराचें गायन गावया. B8 524 पयलो आनी दुसरो श्लोक. B8 पेज 24. Jezu, Papa, Cię utortu, Tacia moga
सर्विस्पो तुमची सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजूक स्वर्गार उबारून व्हरचे दीस बरोवन येताले तेन्ना ताणें जेरुजाल्याक वेचे म्हूण आपलें मन थारायलें आनी आपणा फुडें ताणें निरोपी धाडले. ताचे पासो तयारी करचे खातीर ते वचून सामार्यकारांच्या एका गांवांत भितर सरले. पूण जेरुजाल्याक वचूंक ताणें थारायल्लें देखून हांणी ताका येवकार दिलो ना. ते पळोवन ताच्या शिसांनी जाकोबान आनी जुआवान विचारलें, सायबा, तांकां लासून उडोवंक हुकूम घालून स्वर्गावेलो उजो आमी देंवयलोलो तुका जाय? पूण वळोन ताणें तांकां बोबाड केली आनी ते दुसऱ्या एका गांवांत गेले. ते वाटेर चलता आसतना कोण एकल्यान ताका म्हळें, तूं वेशी थंयसर तुजे फाटल्यान हांवूय येतलो. जेजून जाप दिली, कोल्यांक धोली आनी वाऱ्यावेल्या सुकण्यांक घोंडेर आसात, पूण मनशाच्या पुताक आपली तकली तेंकोवंक खंयच जागो ना. दुसऱ्या कोण एकल्याक ताणें म्हळें, म्हजे फाटल्यान ये. पूण त्या मनशान म्हळें, पयलो वचून म्हज्या बापायक माथेक लावंक म्हाका रोजा दी. पूण जेजून ताका जाप दिली, मेल्ल्यांनी आपल्या मेल्ल्यांक माथेक लावूं दी, पूण तूं वच आनी देवाचें राज परगट कर. आनीक एकल्यान म्हळें, सायबा, हांव तुजे फाटल्यान येतां, पूण घोरां आसात तांकां म्हाका पयलीं सांगून येवंक दी. जेजून ताका सांगलें, कोणूय नांगराक हात घाल्या उपरांत फाटल्यान वळोन पळयता तो देवाच्या राजाक पुरतो न्हय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वारानी तुका क्रिस्ता म्हजे मोगाळ भाव भयणो, ब्रिटनचो एरिक लिडेल हाका सगल्यांनी ऑलिंपिकांक वांटो घेवंक फुडें काडलो. एरिक लिडेल तातूंत वांटो घेवंक राजी ना. कित्याक ऑलिंपीक रेस आयतारा दिसा थारायल्ली. आयतार दुन्याचो दीस म्हणटकच दुन्याचो दीस जाल्ल्यान हांवें आयताराक दुन्याक भेटचें, ताचे शिवेचे ताच्या सांगातान वेळ सारचो, ताका म्हजें जिवीत भेटोवचें आनी ताचें मार्गदर्शन उजवाड म्हज्या जिवितांत मनांत घेवचो अशें तो थारायता आनी तातूंत भाग घेवंक राजी ना. फोर 400 मिटर रेस आनीक एकूय संदी ताका मेळटा भाग घेवपाक. तर तो 100 मिटर रेस तशेंच 400 मिटर रेस
हातूंत उपरांत ते थारायिल्ल्यान तातूंत वांटो घेता आनी ताका दोनूय ट्रॉफी मेळटात. दोनयाच्या दिसाक ताणें मान दिलो. दोनयाचो दीस ताच्या सांगाता सारलो देखून हो दोनी ताचें बरें मन ताचे प्रयत्न सफळ करता आनी दोनूय रेसान तो भाग घेवन येसवसीत जाता. म्हजे मोगाळ भाव भयणीनो, भाग्योन पावलो म्हणटा, इफ गॉड इज विथ अस हू कॅन बी अगेन्स्ट अस. देव तर आमच्या सांगाता भागा आसा जाल्यार आमचेर आड कोण आसतलो. देवाक सांगाता घेवंक, देवाच्या सांगातान आमचें जिवीत सारूंक तो आमकां आपयता. देखून पवित्र स्नाना दिसा आमकां सुरवेकूच आमच्या कोपेलाक फुडीस काडटा आनी यादनीक आमकां क्रिस्ताक भेटयता. यादनिका उपरांत आवय बापूय पोदून मोदूनय कोपेलार खुरीस काडटात आनी भुरग्याक देण्या खातीर दिनवासून ताका देवाक उबारतात. आनी देव हे भाशेन पवित्र स्नाना दिसाची घोडयेर थावन आमच्या जिवितांत आसा. त्रिएक देव ट्रिनिटी आमचे सोबे आसा आनी त्रिएका देवाच्या एकचारान सांगातान आमी आमचें जिवीत सारता. देखून आमी मागणें सुरू करता तेन्ना त्रिएका देवाक उलो मारून आमची प्रार्थना सुरू करता जाल्यार त्रिएका देवाच्या एकचारांत आमी आसता तेन्ना आमचें जिवीत, आमचो वावर, आमी कितें करता तितलें आमचे थाराव, आमची सगळीं पावलां तो येसवसीत सक्सेसफूल आशिर्वादान भरता आनी आमकां जैतिवंत करता. आज जेजू म्हणटा, म्हजे फाटल्यान ये, तुजो कुरीस घे आनी म्हजे फाटल्यान ये म्हणटा. जेजू फाटल्यान वचूंक आमकां सगल्यांक खुशी आवडो आमी तयार आसा आनी तेंच करूंक आमकां जाय. पूण जेजू म्हणटा, म्हजो पाटलाव करूंक तूं येता जाल्यार तुजो खुरीस उबार तो घेवन ये. गोरदार आवय बापांक, बाटा बेसाक सगळ्याक कुशीन दवर. तुजो कुरीस घे आनी म्हजे फाटल्यान ये. तो जेजूचो पाटलाव करपाक आमकां दुसरी वाट ना. कुर्साची, कश्टाची, भाराची, आट्याविट्यांची वाट तो आमकां दाखयता. तो जेजून दाखयलो रस्तो चलूंक, जेजून वेल्लो कुरीस आमी उबारूंक. जेजून कुर्साचेर मरण ताचो भस्म जावंक ना, पूण जेजून कुर्सा वरवीं पातकाचो मरणाचो भस्म केलो आनी तो मोहिमेवंत जालो. आयज कुर्साची उबारणी आमी करूंक जाय. आयज कुर्साचेर नदर आमी घालुया, कुर्साचेर आमचे दोळे दवरुया आनी आमच्या दिसा दिसपाटो कुरीस व्हरतना ह्या कुर्साचेर नदर मारून, ह्या कुर्सार मरून मोहिमेवंत जाल्ल्या जेजूक सांगाता घेवन आमचे कुरीस व्हरूंक आमच्या जिविताची पावलां सदांच जेजूचेर नदर घालून, जेजूचो कुरीस घेवन, जेजूक एकचाराक सांगाताक घेवन आमच्या दिसा दिसपटो कुरीस व्हरूंक आमकां सदांच तुजो आदार दी आनी तुजे विस्वासी पाटलादार साक्षी आमकां कर म्हूण ह्या मिसान मागुया. उबी रावन आमी सांगाता पावरताची उच्चारणी उच्चारुया. सतमंता देवा,
सोदपोतदार बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समावलो आंकवार मारीत ताणें सल्मलो पंचप्रतकात ताणें कुसले एका कुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेले मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेंतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोदपोतदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय ताण जिव्यांक मेलींची मनसुबी करूंक येतलो सतनातां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतात पात्राचे भक्षणी कुडीचें जिवणपण सस्तुचें जिवीत आमेन. बसगींचे बापा बागेवन पावलून कुडीची ओंडावण्यांक फाट केली आनी आत्म्याचे स्फूर्तीन सुचोवणेन आनी आदारान सगळ्या जिविताची पावलां मारली तेच भाशेन आमी करूंक आमकां आत्म्याचो उजवाड आदार दी म्हूण मागता. म्हजो पाटलाव करूंक तुजी खुशी जाल्यार तुजो कुरीस उबार चोलये म्हजे फाटल्यान. ह्या आत्मीक काळार आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो पाटलाव करतना तरेकवार आव्हानांक फुडो करचो पडटा. असले जिविताचे परिस्थितींनी तांणी जेजूच्या पावलांनी पावल घालून धीरान फुडें वचूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोग करता आपलो जीव कोऱ्यांनीच तो सासणांक ओगडायता. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपल्याच जिवाचो मोग करूंक न्हय पूण देशाचे आनी पोरजेचें बरेपण सांबाळूंक नेटान आनी निस्वार्थी मनान पावलां मारूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. कोल्यांक दोली आनी वाऱ्यावेल्या सुकण्यांक गोंटेर आसात पूण मनशाच्या पुताक आपली तोकली तेंकूंक खंयच जागो ना. जेजूचो पाटलाव करतना आमचे सुरक्षेची आनी आमच्या आदावाची कोटी वंदनां सोडून दिवंक आनी सगळे स्वतंत्रतायेन तशेंच उदारपणान जेजूच्या पावलांनी पावल घालूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. कोणूय नागराक हात घाल्या उपरांत फाटल्यान वळोन पळयता तो देवाच्या राजाक पुरतो न्हय. आयज पेद्रूचे दोमडेक भेटयलेलो आयतार पालतना फाटीं फुडें पळय नासतना सगळ्या उदारपणान सामान्य पवित्र सोबेक देवाचे राज बांदच्या मिसावांक आमी सहभाग्याली जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. सर्गींचे बापा विस्वासान मोगान आनी भावार्थान आमी केल्ली प्रार्थना तूं मानून घे आनी शार्ती पावय क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं. भेटून एक आमी गायन गावया. तुझ्या पवित्र दोळ्या मुखार C30 पान 40 C37 पेज 44.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें मिसा बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्कीच पवित्र सभेच्या देवाक सरिस्पोर मागून घेवं. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बहळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सरकाळी आनी सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं चडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमकां समेस्तांक जिवीत सासनाचे. आपल्या महिमेमय स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरोंग थोरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani sonsa
속이 누가 소이소 बापा खरोच तूं पवित्र तन सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Mawartaco good purgatoria Gesù vero, Gesù জীবনশালা, Gesù novia pedolo, Gesù novia pedolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सडबणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवान बापाक फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जडीत मुखार माळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दोया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्यवन धरून दोता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा घावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन म्हणून देवच्या मागण्यां बरोबर आमची गरजो बापाक उबारूया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां आतांतल्यान पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सरबुणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशेन ओत्रेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोरबी आनी महिमा तुजी सासणाच्या आसना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपटान सांबाळ जो जियेता आनी राजभर चलयता सस्त्याच्या सस्नांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी बोगसून शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. तुजो कुरीस घे आनी म्हजो पाटलाव कोर म्हूण जेजू आमकां आमचे कुरीस घेवन आपलो विस्वाशीपणी पाटलाव करूंक आपयता विसता आनी आपल्या सांगातान धाडटा. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हजे पितृचें म्हाका खबना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
ख्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गायन गावुया. जेजू दाखवेल आमी फाटे. D14 पान 54. D14 पेज 54. Gesù daquel amini fate, cacciaci amici Gesù daquel amini fate, cacciaci amici da quell'aria mocia papa, di samana ai boga. Daquel amini fate, cacciaci amici Gesù daquel amini fate, cacciaci amici Nati daquel iubi fate, voce sopra cacciaci amici Gesù daquel amini fate, cacciaci amici Ricudrava voce sove, a voi rauda duce sove, foco noce, civitum ce, suba
प्रार्थुया. सर्वेस्प्र आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं हे परी सदां तुका मोगान एकवटोन सासणाक तोखता तसलो फोळ आमी काडूं हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. फाटल्या आयताराचें कलेक्शन 74,74,000. बुधवारा दिसा कलेक्शन जालां 5,730 रुपया, 5,730 रुपीज. आनी त्रिदोमांक कलेक्शन 13,740 रुपया, 13,740 रुपीज. ह्या सगळ्या तुमच्या उदार दाना खातीर दिनवासून तुमचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागता. आयज आमच्या तरणाट्यांक इनॉग्रल मास सकाळी 9:15 वाजता आमच्या हॉलांत डायसेसन यूथ सेंटराची टीम आमच्या सांगाता आसतली. उपकार करून सगळ्या तरणाट्यांक वांटो घेवंक उलो मारता. भुरग्यांक दोतोवन सकाळी 8 वाजता इगोजेंत मीस 9:15 आवय बापायनी भुरग्यांक दोतोनीक धाडूंक मागता. आयज अंतरराष्ट्रीय कुटुंबाचो दीस, 10th वर्ल्ड फॅमिली डे. किरीत मीस ओल्ड गोवा सेक कॅथेड्रलान 10 वाजता आमचो बिस्प साहेब मीस भेटयतलो आनी ताचे सांगाता सगळीं कुटुंबां आसतलीं. तर आमच्या कुटुंबा खातीर आमी खेरीतपणी मागुया. फाल्यां 4:30 वाजता मागण्याची जमात कॅरिस्मॅटीक प्रेयर ग्रूप. बुधवारा दिसा भाग्योन पेद्रू आनी पावलो हाचो दोबाजो पवित्र सभेंत दोगांय आपोस्लांक मान दिवंक तांचे प्रयत्न भावर्थान तांचे परी आमी भावर्थान थीर रावन मागुया. शुक्रार दिसा 1 जुलयाचे म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार कुमसारां 5 ते 6 वरां पर्यंत. उपरांत मागण्याचो आपोस्लाद ह्या सगळ्या वांगड्यांची जमात. हे जमातीन नवी कमिटी वेंचून काडटल्यो. जुलयाच्या म्हयन्यांत मिरेकल्स ऑफ जिजस बायबल कोर्स सुरू जाता सांजे 6 ते 8 वाजता. 10 जुलयाचे 6 ते 8 वाजता उपकार करून आपापली नांवां दिवंक उगडास करता. म्हयन्याक एकूच पावटी ही शिकवण आसतली. फिरगोज गोमडीक सभेच्या वांगड्यांक, संदेशकारांक, तरणाट्यांक आनी विसेंतीन संस्थेच्या वांगड्यांक वांटो घेवचो. जुलयाच्या म्हयन्यांत तावन क्रिस्म घेतल्या भुरग्यांक आमी बायबल क्लास सुरू करता. पवित्र पुस्तकां वयर आनी दुसरी पवित्र सभेची शिकवण आमी तांकां दितल्यो. तारीख आनी वेळ आमी तुमकां कळयतल्यो. आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक धाडून मागता. फुडल्या आयताराक सेकंड कलेक्शन आसतलें कम्युनिटी सेंटरा खातीर. जेजूच्या काळजाचो त्रिदूम आनी परब बरे भाशेन पाळली देखून सगळ्या मागण्यांच्या अपोस्लादा वांगड्यांक देव बरें करूं म्हणटा. दर आयताराक अल्कोहोलीक एनॉनिमस जमात आसता 10:30 ते 12 वाजता तालेगांव इगोजे लागीं. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक आनी शनवारा दिसा इगोजेची सफाई करूंक पायले मोरोड, नोमशीन आनी केरांत. आशिर्वादाक उबी रावया. सर्वीस पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून विस्वाशीपणी पाटलाव करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोसो पाटलाव करूंक शेवटाक आमी गायन गावुया. F15 पान 9 आनी 2, F15 पेज 92.